कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मंत्रिमंडळ बसकेंतले कांय म्हत्वाचे निर्णय अशे। वीज खात्यावरवीं स्मार्ट मीटर लावपा खातीर एजन्सीची नेमणूक, स्वतंत्र पिवपा उदका पुरवण खात्या खातीर नेमांक मान्यताय, होमिओपॅथी दोतोरां खातीर नोंदणीची तरतूद आशिल्ल्या विधेयकाक मान्यताय, शिरोडेच्या आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक महाविद्यालयाक मेळटले सरकारी अनुदान, नावेली सांखळी किर्लोस्कर कंपनीच्या प्रकल्पा खातीर जमीन निश्चित केला। कामाक्षी होमिओपॅथीक आनी गोमंतक आयुर्वेदीक महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। मंत्रिमंडळ बसकेंत हे विशीं निर्णय जालो। तशेंच विकसीत गोंय 2047 आराखडो 2037 मेरेन तयार करतले। ते भायर वेवसायीक आस्थापना आनी 3 फेज आशिल्ल्यांक स्मार्ट मीटर दितले अशेंय सांगले। विकसीत गोंय 2047चो आराखडो 2037 मेरेन तयार करपाचो निश्चय गोंय सरकारान केला। आराखडो तयार करपाचो काम कॉर्पोरेट चाणक्य सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। विकसीत गोंय 2047चो आराखडो 2037 मेरेन तयार करपाचो निश्चय गोंय सरकारान केला। आराखडो तयार करपाचें काम कॉर्पोरेट चाणक्य सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच कामाक्षी होमिओपॅथीक आनी गोमंतक आयुर्वेदीक महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेंत जालो। वेवसायीक आस्थापनांक आनी 3 फेज आशिल्ल्यांक स्मार्ट मीटर दितले। मीटर दिवपाचें कंत्राट डीजी स्मार्ट नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड कंपनीक दिला। ते भायर बांबोळेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम डॉम एंटरटेनमेंट कंपनीक लिजार दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। पीपीपी तत्वाचेर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम डॉम एंटरप्राइजेस प्रायवेट लिमिटेड कंपनीक लिजेचेर दितले। मात सरकारी कार्यावळीं खातीर कसलेच तरेचे भाडे कंपनी घेवची ना। सरकारी कार्यावळ सोडल्यार हेर कार्यावळीं खातीर ही कंपनी भाडे घेतली। म्हयन्याक सरकाराक 25 लाखांची महसूल मेळटली। पारंपरिक स्टॅम्प पेपराच्या जाग्यार सरकारान आता ई-स्टॅम्पिंग पद्धत लागू केल्या। 1 एप्रिल सावन नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर्स, फ्रँकिंग आणि ऑनलाईन चलनाचो प्रकार बंद करून ई-स्टॅम्पिंग पद्धत सक्तीची केल्या। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा ई-स्टॅम्पिंग पद्धतीचे उक्तावण केले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान बेरेस्तारा गोंयांत ई-स्टॅम्पिंग पद्धतीचे उक्तावण केले। 1 एप्रिल सावन खंयच्याय पद्धतीचे डील करपा खातीर जावपी नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर्स, फ्रँकिंग आनी ऑनलायन चलनाचो प्रकार आतां बंद करून गोंयांत ई-स्टॅम्पिंग पद्धत सक्तीची केला। ह्यान फुडें पारंपारीक स्टॅम्प पेपराच्या जाग्यार सरकारान ई-स्टॅम्पिंग पद्धत लागू केल्या।
ही स्टॅम्पिंगा वरवीं एकठांय केल्ली रक्कम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतल्यान सुरक्षीतपणान सरकाराच्या तिजोरींत जमा करपाक मजत जातली. आर्थीक वर्स 2025-26 खातीर पणजी महापालिकेन 120 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केला. अंदू पणजेच्या विविध उदरगतीच्या कामां खातीर 15 ते 20 कोटी रुपया खर्च करतले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. बिरेस्तारा महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय बसके उपरांत ताणें माध्यमां वांगडा संवाद साधलो. महापौर मोन्सेरात हांणी सांगलें, बचत महसुला विशीं महानगरपालिकेची आर्थीक स्थिती बरी आसा. फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदूचो अर्थसंकल्प 30 कोटी रुपया चड आसा. अंदू महापालिकेक सुमार 120 कोटींची महसूल जाल्यार 118 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा. आमी करंजाळीचो नुस्तें बाजार आनी बालोद्यान सांतेनेज दफन भूंय आनी हेर सुवातांचेर उदरगतीची कामां करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच हेर सुवातांचेर गरजेचे बारीक सारीक काम करतले. तशेंच महापालिका नॅशनल थिएटर तशेंच पणजी बाजारांतले लिव्ह अँड लायसन एग्रीमेंट अशा आडकळिल्ल्या प्रश्नांचेरूय काम करता. दुसरे वटेन सुरेंद्र फुतार्दो हाणें महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाचेर टिका केल्या. हो अर्थसंकल्प खंय फाटल्या वर्साच्या अर्थसंकल्पाची कॉपी आसून तातूंत नवें कांयच नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. घरपट्टेचेर 80 कोटी रुपया अजूनय वसूल जावंक नाशिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. फाटल्या वर्सा अष्टमीच्या फेरयेंतल्यान पालिकेक 1 कोटी 10 लाखांचो महसूल मेळिल्ल्याचें आयुक्त क्लेन मेदेरा हांणी सांगलें. अंदू महापालिकेक पणजी बाजारांतलो लिव्ह अँड लायसन कराराचो प्रश्न घुस्पावपा सारको आसा. अशें जरी आसलें तरी आमी तातूंतल्यान मार्ग काडटात. गाडे आशिल्ल्यांक तांची मूळ कागदपत्रां सादर करपाक सांगला. हो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले. लिव्ह अँड लायसन वरवीं अंदू महापालिकेक 30 कोटी रुपयांचो महसूल अपेक्षीत आसा अशेंय ताणें सांगलें. शिक्षण खात्यान सांगिल्ल्या प्रमाण 1 ते 5वी जुनाच्या आनी 6वी ते 10वी आनी 12वीचे शिक्षणीक वर्स एप्रिलाच्यान सुरू जातले म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. शाळा केन्ना सुरू जातल्यो ह्या पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. नवे शिक्षणीक वर्स केन्ना सुरू जातले हे विशीं कोफुसांव निर्माण जाला. शिक्षण खात्यान शिक्षणीक वर्स एप्रिला सावन सुरू करपाचो निर्णय घेतिल्लो. ताका पालकांनी हरकत घेतिल्ल्यान शिक्षण खात्याक आपलो निर्णय बदलचो पडलो. ह्या बोवाळांत कांय पालकांनी सरकाराच्या निर्णयाक उच्च न्यायालयान आव्हान दिल्लें. बुधवारा जाल्ले सुनावणेंत 1 ते 5वी मेरेनचे वर्ग जुना सावन आनी 6वी ते 10वी आनी 12वीचे वर्ग एप्रिला सावन सुरू करता म्हूण सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्लें. हे विशींचो निवाडो सोमारा जातलो. हे फाटभुंयेर शिक्षणीक वर्स केन्ना सुरू जाता काय म्हूण पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केलो तेन्ना ताणें सांगलें की शिक्षण खात्यान सांगिल्ले प्रमाण शाळा सुरू जातल्यो. 2027 मांद्रे मतदारसंघात भाजपाचो उमेदवार जैतिवंत जातलो. हे मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य मोगो वावुरप्यांच्या मनोबळ उणें करपी आसा. मोगो आपली सुवात केन्नाच सोडचो ना. आमदार जी दारुलकार भाजपान गेल्यार आमचो मोगोचो नवो उमेदवार तयार आसा अशें मांद्रे पेडणे मोगो समितीन पत्रकार परिशदेंत सांगलें.
गांजाची तस्करी प्रकरणात बिरेस्तारा कोंकण रेल्वे पुलिशेन एका सान पिरायेच्या चल्याक अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 8 लाखांचो 8.188 किलो गांजो जप्त केलो. रेल्वे स्टेशनाच्या प्लॅटफॉर्म नंबराचेर सोचेर तो चलो संशयास्पद फिरताना पुलिसांक दिसलो. भुरग्याक ताब्यात घेवन ताची चौकशी केली तेन्ना ताचे कडेन गांजा सापडलो. उपरांत कोंकण रेल्वे पुलिशेन ताका अटक करून ताका अपना घरांत धाडलो. पुणे शहापूर वाठारांतली 22 बेकायदेशीर बांदकामां मातये बरवण केली. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण संबंधित अधिकारी आनी पुलिसांच्या हाजेरींत ही कारवाय केली. लोक बरेच काळासावन थंय रावताले. जमनीच्या दनयान 2003 वर्सा बेकायदेशीर बांदकामां मोडचे अशी याचिका कोर्टान दाखल केली. हे प्रमाण कारवाय केली. सरकारान अभियंत्यांच्या नेमणुकीविशीं काडिल्लें परिपत्रक रद्द करचें अशी मागणी गोंय कॉन्ट्रॅक्टर युनियनान केली. ह्यान फुडें सरकारी कंत्राट घेवपी कंत्राटदारांनी डिप्लोमा वा डिग्री केल्लो अभियंतो नेमचो अशें परिपत्रक सरकारान काडिल्लें. सरकारा कडेन अभियंतो आसतना आमी कामां करपाक वेगळो अभियंतो कित्याक नेमचो असो प्रश्न उपरासीत युनियनान ह्या सरकारी परिपत्रकाक विरोध केलो. सरकारान हें परिपत्रक जाता तितले बेगीन फाटीं येवपाची मागणी तांच्यांनी केली. कायदेशीर रेंव काडपाक पर्यावरण परवाने मेळ्ळ्यात, पूण गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान रेंव काडपा खातीर मान्यताय दिल्ली ना. ताका लागून पावसाळ्या मेरेन अधिकृतपणान रेंव काडपाक मेळची ना. गोंयांत 2018 सावन रेंव काडपाक बंदी आसा. ताका लागून रेंवे खातीर शेजारच्या राज्यांचेर निंबून रावचें पडटा. गोंय सरकारान कायदेशीर रेंव काडपा खातीर पावलां उबारिल्लीं. जुवारी आनी मांडवींतल्यान रेंव काडपा खातीर 12 सुवातो निश्चित केल्ल्यो. पर्यावरण परवान्या प्रमाण फकत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक परवानगी दिल्ली. परवानो घेतिल्ल्या दर एकाक वर्साक 1000 घनमीटर रेंव काडपाची मेकळीक आसा. पूण अशें आसलें तरी रेंव काडपा खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या मान्यताय गरजेची. प्राधिकरणाची बसका एप्रिलांत जातली. हे बसकेन रेंव काडपाच्या परवान्यांचेर चर्चा जातली. तशेंच बसकेचे इतिवृत्त मे म्हयन्यात कायम करतले. ते उपरांतूच कण खातें रेंव काडपा खातीरचे परवाने विचारांत घेतले. ताका लागून प्रत्यक्ष रेंव काडपा खातीर ऑक्टोबर मेरेन वाट पळोवची पडटली. बाणावले मोती कांडा लागसार सुमार 30 वर्सां पयलीं पुरवल्ली जर उस्पिल्ले कडेन परतून जरे सापडले. जर उसपुपा विशीं शेतकाऱ्यांनी मागणी केल्या उपरांत समाज वावुरपी वॉरेन आलेमावान फुडाकार घेवन शेतकाऱ्यांची मागणी मान्य केली. पुरवल्ले जरीक परतून जरे सापडिल्ल्यान शेतकार खोशी.
बाणावली जाल्ल्या खासा ग्रामसभेक हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी कर विरोध केलो. खंयच्याय हावसिंग प्रकल्प ह्या वाठारांत हाडच्या पयलीं सरकारान खोलायेन अभ्यास करपाची गरज आसा. सरकारान प्रकल्पांक मान्यताय दिवच्या पयलीं वाठाराची क्षमताय लक्षांत दवरून निर्णय घेवचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. बुधवारा राती सोनसोड्यार बायला कोयराक उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बेगोबेग घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. हो उजो कोण मुद्दम घालता काय लागता हें कळपाक मार्ग ना. पूण सोनसोड्यार परतून उजो लागपाच्यो घडणुको पळयल्यो जाल्यार नगरपालिकेची हाचेर आडनदर जाल्ल्याचें दिसून येता. तेन्ना नगरपालिकेन कितेंय तरी उपाय काडचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. शेकड्यांनी वर्सां सावन परंपरा आशिल्ल्या जामावली श्री दामोदर देवस्थानाच्या शिगमोत्सवाक मडगांवां केणी हांगच्या घरांत नाल दवरून सुरवात जाल्या. बिरेस्तारा हो नाल मडगांवच्यान मिरवणुकेक जामावली व्हेलो. 25 तारखेर दनपारां 2:30 वरांचेर श्री दामोदराचो गुलालोत्सव मनयतले. ही शिगमोत्सवाची कार्यावळ 26 मार्च मेरेन चालू उरतली. समेस्त गोंयकार भाविकांनी ह्या कार्यावळीक मुजरत येवचें अशें आवाहन मोहित केणी हांणी केलां. दिवचले विद्यार्थ्यांच्या 2 गटांमदीं जाल्ल्या मारामारीन 2 विद्यार्थी जखमी जाल्ल्याची माहिती आसा. बुधवारा राती उसरा मारामारीचो हो प्रकार घडलो. गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. केंद्र सरकाराच्या धोरणा प्रमाण निर्णय घेवन रस्त्यावेल्या येरादारीची कोंडी कमी करपा खातीर ह्या मेट्रोचो वापर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेंत सांगलें. सरकारान राज्यांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाचेर भर दिला. केंद्र सरकाराच्या धोरणा प्रमाण वॉटर मेट्रोचो वापर करून रस्तो येरादारी कोंडीच्या समस्येचो सुटावो करपाक सरकार यत्न करतले. तशेंच रो सेवेकूय प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेंत सांगलें. केंद्र मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांच्या अध्यक्षतेखाला बुधवारा ही बसका जाली.
लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो कळस उत्सव व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयलो। बिरेस्तारा दनपारा कळसाचे देवळांत आगमन जाले उपरांत लाडफेच्या शिगम्याची सांगता जाली। होळी पुनवे पासून 7व्या दिसाच्यान लाडफेचो कळस उत्सव मनयतात। 2 दीस मनोवपी ह्या उत्सवा वेळार देवीचे कळस लाडफे आनी सोनारबाट वाठारांतल्या घराघरांनी वळटात। दरेका घरांत भावीक कळसांची भक्तिभावान पुजा करतात। दरेका घरांत देवीचे न्हाण दितात। पेडणेचो 7 दिसांचो पारंपारीक शिगमो काल सोंपलो। पोरसकडे न्हंय भागांतल्या सातिया देवीच्या प्रांगणांत 12 गांवांतल्यान 12 रोमटां आयिल्लीं। न्हंयबाग पेडण्या बुधवारा सांजे भाविकांच्या हाजेरीन सतिया देवी देवळांत 12 गांवची 12 रोमटां ढोल ताशांच्या साथीन पारंपारीक गितां म्हणीत रोमटामेळ तालगडी घुमट वादन आनी गुलाल उधळून शिगमोत्सव मनयलो। बायलांनी सतिया देवीची होटी भरली तशेंच भाविकांनी देवीक श्रीफळ आनी हार अर्पण केले। 7व्या दिसा ह्या अशा कार्यावळींनी शिगमोत्सवाची समाप्ती जाली। बिडाडी रामनगरांतले कर्नाटका एके फॅक्टरीचे कुडीन पाकिस्तान समर्थनाच्यो घोशणा आनी कन्नड भाशका आड वणटीर बरयलो बुरसो मजकूर मेळ्ळो। अहमद हुसैन आनी सादिक ह्या उत्तर कर्नाटकांतल्या ह्या बाबतींत दोगा कामगारांक अटक केल्या। रामनगर जिल्ह्याचे नाव दक्षिण बंगळुरू करपाचो कर्नाटकाचो प्रस्ताव केंद्र सरकारान भायर मारलो। ताका कर्नाटक विधानसभेन जुलय 2024 मान्यताय दिल्ली। हो राज्याचो प्रश्न विरोधकांच्या राजकीय हस्तक्षेपाक लागून जिल्ह्यांतली उदरगत आडकून उरल्या असो दावो काँग्रेसीन केला। KSRTC बस कंडक्टर आनी ड्रायव्हरांचेर हालींच जाल्ले हल्ले आनी मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या हिंसाचाराच्या निशेधा खातीर वाटाळ नागराज हांच्या फुडारपणा खाला कन्नड समर्थक संघटनांनी शेनवारा 22 मार्चाक कर्नाटक बंद दवरपाचो उलो मारला। बंगळुरूंत हालींच जाल्ले बसकेन बंदा विशीं निमाणो निर्णय घेतलो। 22 मार्चाक सकाळी 6 ते सांजवेळार 6 वरां मेरेन बंद आसतलो। कर्नाटक येरादारी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाक शाय लायली आनी तांचेर हल्लो केलो। हे घडणुकीचो निशेध करप कन्नड संघटनांनी चालूच दवरला। वाटाळ नागराज आनी हेर कन्नड समर्थक फुडाऱ्यांनी संबंधिताचेर खर कारवायेची मागणी करीत फुडाराक अशे हल्ले आडोवपा खातीर सरकारान उपाय करचे अशी मागणी केल्या। मजगती बंदाच्या दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर बंगळुरू टावन हॉल ते फ्रीडम पार्क असो निशेध मोर्चा काडटले।